ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರು ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರಿ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರಿ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರಿ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯು ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರಿ ಕುಂಕುಮ ಗಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಿಂಕದ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
क्या बात है. भारी छंद झालं गो मा अश्विनी. मस्त छंद झाले. गुरु बिन कौन बतावे बाट. गुरु सोडलारी आमकां परमात्मा मेळची तसलं वाट कोण दाखयता. कोणय ना गुरुच. त्या एक भजन नी मायेयೊಳಗು ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ. परमात्मा तू माये भितरस की तुगेल भितर मायस. इताक म्हण म्हळ्यारी सगळे जगत ते परमात्माला गर्भा भितरस आणि त्या परमात्माला गर्भा भितर आशिल्ले तसले सक्कड जीव जंतू कसं अस ब्रह्मांड आशिल्ले त्या प्रत्येक जीव जंतू भितर परमात्मा आस. म्हळ्यारी भितरी आसा भायरी आसा वैरी आसा सकल आसा. नी मायेयೊಳಗು भूत सिलेक्शनाचे एक भजन प्रस्तुत केलेलं असं अश्विनी कामतान. मस्त खुशी जाले. तिका गौरव दिवचे खातीर हांव आतां कोणा आपयतस म्हूण म्हळ्यारी एक म्हालगडी मनीस आमगेले समाजाचे आमगेले सबीत माय मोगाची ही कसं म्हूण म्हळ्यारी निमगे स्टँडअप कॉमेडी वे येस कोंकणी संप्रदायाचे होव्यो वे ती रेडी आस. कसलेय ना म्हणाल प्रश्न ना. प्रति एक कलेचे खंयचे खंयचे प्रकार आस ताजे पुरा कळलेले एक व्हड श्रेश्ठ एक कलाविदे आमगेले म्हालगडी आमगेले मोगाची सबीत माई तिणे गौरव दिली म्हणून जाल्यार त्या गौरवाकय एक गौरव आसता. तशी आमगेले सबीत मायेन गौरव दिवका म्हूण हांव मागून घेता. म्हाका आमगेले सोना गणेश मामू उडगास करता आसा ती वागा वेस्तायनांतली आहा म्हूण ताका दिशिल्ले तेच मात्र म्हाका व्हरलेलो पुरा क्वॉलिफायड पुरा विचार पुरा म्हाका दिसले ताण वागा वेस पळयला असो तेवूय एक कली नवे. वागा वेसूय एक व्हड कले तितली सुलभ ना ते. आनी तसले एक कसं म्हण मारी सक्कडा पशी चड आमगेले सबीत मायेले जीवन उत्साह आमी ताका शिकू आसचे तसले तसले सबीत मायेन वेदिकेर येवन कलाविदेक एक गौरव दिलेले खातीर आभार जावन आसा सबीत माये. देव बरें करता. आतां तुमगेले मुखारी येतास एक व्हड कलाविदे भजनेचे शास्त्रीय संगीताचे पुराशी एक चांग अभ्यास जालेले तसले श्रीमती ताराकिणी माई तुमगेले मुखारी भजन प्रस्तुत करतास. आता म्हालगडी कशी म्हणतात ती तांगेले जिवनांतुले आध्यात्मिक प्रयाणकी तांणी जीवन पळयले रितीकी ताजे परिणाम तांगेले संगीता वैरकी हें पुरा पळयतना तांणी अत्यंत एक एक मागीद हण्णू म्हणटा पळय तशी तांगेले भितरी भक्ती पिकून आसता. तसले भक्ती पिकून आशिल्ले तसले म्हालगडी आमगेले ताराकिणी बशील पळयतना म्हाका आमगेले पंडीत भीमसेन जोशी अशी बसता आशिल्ले. तांकां पांयाक ऑपरेशन सर्जरी जातारी अशी बसता आशिल्ले. आमी कशी बसतात म्हणलेलो प्रश्न न्हय कशी आमगेले प्रस्तुत करतात म्हणलें तशी ताराकिणी मायेन प्रारंभ करता म्हण तांगे लागीं विनम्र जावन प्रार्थना करता. गणेश नायक मामान म्हाका हांगा पयल्याक हांव भारी आभारी आसा. तुमी सकाळ लेद्राक म्हणचेक म्हाका चान्स दिलेल्याक हांव भारी आभारी आसा. मिगेल म्हालगड्यान बरयलें दोनी भजन आमची गेल्यान हांव प्रस्तुत करता. एक मिगेल पाका खंडीत मनावतलें तीन भारी
सरळ आणि भारी सुंदर वचनानं ह्या बरयलां. सुरवेक ते म्हणटा, सोदिता कसले यात्रिक भकत मनाचे भ्रांतिक. सोदिता कसले यात्रिक भकत मनाचे भ्रांतिक. सोदिता कसले यात्रिक भकत मनाचे भ्रांतिक. गाऊ गाऊ कयन कोणू तीर्थ तीर्थ स्नान कोणू. गाऊ गाऊ कयन कोणू तीर्थ तीर्थ स्नान कोणू. सोदिता कसले यात्रिक भकत मनाचे भ्रांतिक. सोदिता कसले यात्रिक. असं खै तो सर्वव्यापी, असं खै तो सर्वव्यापी. चलरी आमचे डोळे पापी. असं खै तो सर्वव्यापी. चलरी आमचे डोळे पापी. विषय जलले दृष्टिका, विषयानंद जलले दृष्टिका. दिसतलो कशी महाश्रेष्ठिका. दिसतलो कशी महाश्रेष्ठिका. सोदिता कसले, सोदिता कसले यात्रिक भकत मनाचे भ्रांतिक.
आणि एक भजन ते मिगेले मायन बरयलें ते मस्त जण म्हणटाचे आतां ते भारी लोकप्रिय जालां आनी चिन्मया मिशनान तूं मस्त आरतीक ललिता देवील वैरी हांव तें ओरिजिनल हिंदीन आसा हांव तें ಸ್ವಲ್ಪ म्हणून येता गो तसं जाल्यार आमचे गेल्यान ट्राय करता ललिता ललिता श्री ललिता 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 ओम ललिता 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 जय ललिता ओम ललिता 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 जय ललिता 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 जगन्माता
अत्यंत सुंदर जालेलें भजन प्रस्तुत केलें आमगेले तार मायेन. एक कसं म्हळ्यार शास्त्रीयतेचे घट्टीतन, भजनेचे संप्रदाय, साहित्याचे गोडसाणी हे तिन्ही मेळून आता चेडू ताजे पुरा एक समरायज केलेलं म्हणके एक व्हड रितीर भजन प्रस्तुत केलें आमगेले तार मायेन. यज्ञ जावन आसा ती आमी तार मायेक गौरव दिवचे खातीर हांव आमगेले सरोजा गणेश नायक आमगेले गणेश मामाले पत्नीक वेदिकेर आपयतास तांणी येवन गौरव दिवका म्हूण हांव निमगून घेता. अत्यंत एक समर्थ रितीरी वाद्य साथ दिलेलं आसा. सामान्य आमी कसं सांगता म्हळ्यार वाद्यकारांक पुरा पक्का वाद्य म्हणटात. हें पक्का वाद्य न्हय, हें पक्व वाद्य, पक्व जालेलें वाद्य. तांणी कोण वाजयता आसा ते आमी कसं वाजयता आसा ती म्हणून तशी हें कलाविदांक एक गौरव दिवका म्हणून हांव वापस सरोज माये लागीं निमगून घेता. प्रथम जावन गौरव घडयार हांणी हार्मोनियम अत्यंत मधुर जावन अत्यंत चंदायरी मस्त छंद करून वाजयला आसा. तांकां सहकार दिलेलो आसा. तांकां एक गौरव दिवका म्हूण हांव निमगून घेता.